श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिओत्तम मठाचे आराध्य देव श्री रामदेवालय तशीची श्री वीरविठ्ठल देवाक प्रणाम कोरनु. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांगेलो आटो कोरनु. वृंदावनस्थ सर्व मलगडे यतिवर्यांक स्मरण कोरनु. गुरुपीठाचे सर्व स्वाम्यांक आटो कोरून घेवन तुमकां सगळ्यांकय पर्तगाळी मठाक स्वागत करताची. हे विशेष संचिकेंतू गोकर्ण मठाचे यतिवर्य जावन आशिल्ले श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांगेलो गंडकी यात्रे विचारू आमी पळोवया. नित्य पूज करची तसले आराध्य देवांक घेवन स्वाम्यान गंडकी यात्रा केलेले. सप्टेंबर 1998 होन्नावरा मंकी गांवचे चातुर्मासाचे दिग्विजयी कार्यक्रम मुगसून स्वामी संजे पर्तगाळी येवन पावलींची. पर्तगाळींतू श्री रामदेवालय दर्शन घेवन आमगेले परंपरेचे गुरुवर्याले वृंदावनाचे दर्शन घेवन स्वाम्यान यात्रा प्रारंभ केले. ह्या संदर्भांतू अनेक भक्त शिष्यवर्गान स्वाम्याला आशीर्वाद घेतिलस. सर्व जनाले जयघोषांतू मध्येंतू स्वाम्याला गंडकी यात्रा प्रारंभ जाले. पर्तगाळी तुलान भाय सोर्नो रात्री वेळाक ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांती घेवचे खातीर स्वाम्या बेळगावींत येवन पावलेची. ताजे नंतर मुंबई कडेन स्वाम्यान प्रयाण केलें. 7 तारखेक म्हळ्यार हेर्साक वडालांत अशी तसले शाखा मठाक स्वामी येवन पावलेची. थंय तुलान ट्रेन मुखांतर वाराणसीक पावन पंचगंगा तटांत अशी तसले मठाक येवन पावलेची. थंय पलपल्ल्यार पवित्र पंचगंगा स्नान मुगसून आमगेले आद्य गुरुवर्य जावन आशिल्ले श्री श्री नारायण तीर्थ काशी नरेश 1475 AD इंतू 540 years मागशी दिल्लल तसले 1397 मन्मथ नाम संवत्सरांतू निर्माण जालें तसले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिराचे देवाल दर्शन स्वाम्यान घेतले. थंय पूज मुगसून गोरखपुरा कडेन स्वाम्यान प्रयाण प्रारंभ केले. थंय गोरक्षकनाथ आश्रमांतू राबोवन थंय तुलान सकाळी 10 गंट्याक नेपाळ देशाचे उत्तर भागांतू आसची तसले पोखरा म्हळ्याले गांवांक येवन स्वामी पावलेची. थंय मणिपाल कुटुंबाचे मेडिकल कॉलेजाचे विश्रांती गृहांतू तांणी वास्तव्य केले. सप्टेंबर 11 साधारण 700 बेड अशी तसले मणिपाल आस्पत्रे स्वाम्यान उद्घाटन केले. गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज विदेशांतूय एक छाप दवरला म्हळ्याले ह्या संस्थेचे अभिवृद्धीची कारण जावन आसा. थंय तुलान स्वामे दामोदर कुंडा कडेन प्रयाणाक भायर सरलेची. पवित्र गंडकी तीर्थांतू स्नान करून श्री रामदेव विठ्ठल देवालय स्मरण करून घेवन परंपरेचे सर्व गुरुवर्यांक स्मरण करून घेवन विशेष जावन श्री जीवोत्तम स्वाम्याले आशीर्वाद घेवन आपणाले वयोमानाचे 53 म्हळ्यार 53 इयर्सांतू गंडकी यात्रेचे प्रमुख घट्ट दामोदर कुंडा कडेन मौनव्रतांतू मनांतू देवस्मरण करताची पादयात्रा प्रारंभ केले. पादयात्रेचे आतां तुमी पळयता आसचे प्रथम दृश्य. हांगा तुमी पळयता आसचे मणिपाल संस्थेचो अधिकारी तशीची माउंटन वे ट्रॅकिंग कंपनीचे केशव बहादूर थापा, मुंबई निवासी श्री वेदव्यास आचार्य, परिचारक सिद्धापूर गांवचे विनायक भट्ट, शिरसी गांवचे विनायक प्रभू, नेपाळ भास गोत्त आशिल्ली एक व्यक्ती तुमी पळोवं येता दुभाशी म्हूण सांगून, आनी सहाय्यक जावन मणिपाल नारायण पै हांगासरची. तशी हांणी पटयलेली तसले श्री राम सिंग
आणि सक्कड पादयात्रेक वपास तयार जावन राबल्याची. तुम्ही आता गूगल मॅपांतू स्वाम्यानं प्रयाण केलं तसल्या दिक्कू पळोयत. दवे बण्णांतू दिसचे गंडकी न्हय, तशीची तांबडी बण्णांत तुमकां दिसता अशे स्वाम्यानं प्रयाण केलं तसल वाट कितले एत्तर एके हायट जावन आशिल्ले म्हणून तुम्ही तोग्गू पळोयत. प्रारंभांतू स्वाम्यानं मादुंगातुलान बेणी म्हळ्याल्या गांवांक प्रयाण प्रारंभ केले. मादुंगातुलान बेणीक सादारण 12.5 किलोमीटर्स. हे 12.5 किलोमीटर पावच्याक सादारण 6 घंटे स्वाम्याक लागले. बेणीक पावली कुडले स्वाम्याले सुरवे दिवसाचे यात्रा मुगदले स्वाम्यान थंयची वास्तव्य केले. नेपाळ भाशेंतू बेणी म्हूण सांगल्यारी 2 न्हंयचे संगम म्हूण अर्थ. ते 2 न्हंय खंयचे म्हूण सांगल्यारी गंडकी आनी म्यागडी म्हळ्यार न्हंयचे संगम हांगा जाता. पळया, आत्ता मी पळयता आसचे स्वाम्यान वचीत आसले वाटेंतू मस्त जन तांगेली यात्रा करता आशित आसले सुंदर जावन आशिल्लें दृश्य. पगोडा म्हणाल्या वास्तुशैली प्रकार निर्माण जालें तसले देवस्थान वाटेरी मेळटा. गंडकी यात्रा मस्त दुर्गम जलाल यात्रा जावन आसा. सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर म्हयनो ह्या यात्रेक प्रशस्ती जावन आशिल्लो समय म्हूण सांगताची. हांगा केदन पावस येता केदन वत येता म्हणूची सांगूक साध्य ना. क्षण मात्रांतू म्हळ्यार सेकुंड भितर हांगा हवामान बदलावण जाता. दामोदर पर्वताचे उत्तरांतू दामोदर कुंड आसा. दोन्ही दिवस सकाळी 7 घंट्याक बेणी तुलान साधारण 12 घंट्याचे प्रयाण करून 15 किलोमिटरा बशी चड चमकून टपलिंग म्हणाल्या जाग्याक स्वामी येवन पावलेची. इतली चमकलारी स्वाम्यान उद्दा जावो आहार जावो स्वीकार करनी. उद्दाक आहार सोडा, कोणा लागी उल्लयनीची मौन व्रतय आचरण करता आसची. स्वाम्यान एक जाग्यातुल्यान अनेक जाग्याक पावले कुडले स्वाम्या लोट आशिल्ले परिचारिकान ते स्थळ गोमयान शुद्ध करून ते देवा पूज करूक तयारी कोरका जाता. ते गॅस आनी सकट ना, इंगाळ्याचे रन्नणी करून ते देवाल नैवेद्याक तयार कोरका जाता. स्वाम्यान थंय स्नान करून देवा पूज करून देवाक नैवेद्य समर्पण करतरी भिक्ष स्वीकार कोरका. हें पुरे करच्याक उण्यान उणी 1 घंटा अवकाश जावका. म्हळ्यार 12 घंटे चमकून 1 घंटो पूजा नैवेद्य हें पुरे लेग घालतना सादारण 13 घंटो जाल्लो. केवल यात्रे वेळार मात्र न्ही, प्रतिनित्य कट्टुनिट्ट जावन आशिल्ले समय परिपालन, एकादशी उपवासू, मितभोजन करतले स्वाम्यांक हें एक व्हड सवाल म्हूण भोवशा दिसनी. छल आस म्हूण जाल्यार कितले व्हड सवाल आसचो ते सुलभेन सादूसू येता. हे देवभूमी ब्रह्माल मानसपुत्र जावन आशिल्लो पुलहा तसले महान ऋषिवर्यान तपस केलें तसले पुण्यभूमी. हांगा पुलहर आशिल्ले आश्रमय तुमी पळोयत. तशीची 2 गुड्ड्या मध्येंतू होळची तसले गंडकी न्हय. हें राणीपाव हळ्ळी तुलान महावीरा हळ्ळीक वच्ची तसले वाट. महावीर हळ्ळीचे वाट दुर्गम जावन आसा. 2 कडेंतूय गुड्डो, मदेंतू गंडकी न्हय. गुड्ड्याक लागूनची म्हणला मणकेची एक सनाची चमकूनची वाट आसा. अशी सपूर वाटेन तूं चमकून वता आसतना
वैर तुलाना प्राणीन खैजो चमकून वत्ताना वाड पत्तर पोरचे असल पुरे जल्लारी अपाय खंडितै देऊग ती म्हणत तसं लेक दुर्गम जला लेक वाट ह्या वाट कशी म्हळारी एक एकलानं वचुका तसं लेक सपूर जावन आशिल तसल वाट ಕೆಲವು ಜನ ಯಾತ್ರಿಯಂಗೆ ಕಸ करता म्हळारी घोडो तजी वयर सक्कड ತಂಗೆಲೆ अवंगाल सक्कड घेऊन यात्री करताची तदनंतर ತಂಗೆ रोट इले तजी मक्षीची चमकून येताची वैरी आकाशू भारी एक हाईट जावन आशिल गुड्डो तोग्गू पळयलारी प्रपात अब्बाब्बा जीव हत्ता दोरनो देवाल उडगास करताची वचूका जाता स्वाम्यानं तंगेल आराध्य देवा सक्कड घेऊनची यात्रे करताचे विषयी तुमका सांगलाय मागशी पळया हाजी भारू साधारण 20 kgs हे घेऊन स्वाम्याल मक्षीची श्रीधर आचार्य मामू येतासच तिन्नी दिवसू टप्पिंग तुलान तांडोपाने हंग साधारण 4.5 गंटे चमकून सुमारू 7 किलोमीटर प्रयाण कोरका जाता नेपाळी भाषेंतू हे गावाचे अर्थ हूनुद्दा म्हणून त्या शब्दा अर्थ हे जागेंतू हून उदकाचे कुंड आशिल्ली हे जागेक तांडोपानी म्हणल नाव आयला म्हणून म्हणताची हंग आसचित जाल्यार सनसन्न न्हंयक सनसन्न ब्रिड्ज निर्माण केला ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಂತೂ ಟೆಂಟ್ ಗಾಲ್ನು ಹಂಗೆ ರಪ್ತನ ಹಂಗಶ್ಚೆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗ ಜವೋ ಏಕೆ चोराले ಕೆಲವು पटी हावळे असता म्हणून सांगताची असल एक परिस्थितींतू स्वाम्या मस्तपटी रात्री निद्दनाशी भायर येवन बेसची दृश्य तुम्ही पळोयत असल प्रदेशाक इंग्लिशान हिमालयन रैन शॅडो एरिया म्हणून सांगताची हंग खंय जो पावस येयली म्हूण जाल्यार हे जागेचे चित्रणाचे बदलावण जाता अस्सल दुर्गम प्रदेशांतू स्वामी चमकून वतासच पळया ಸ್ವಲ್ಪ मार्ग आयास जावन स्वामी एक कडेन बेसलेच तांगेल मक्षीची एक एप्पला झाडय तुम्ही पळयत हे प्रदेशाक डोक्स म्हणून म्हणताच ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांती घेऊन बेसून मुखारची परिस्थिती कशी आसा म्हूण पळोवन नंतर प्रयाण प्रारंभ करची जागो हें जावन आसा अन्नपूर्णाचे पर्वत श्रेणी पळयतनाची भारी नयन मनोहर दृश्य तुमगेल्या दिसतास गंडकी यात्रेक वतना हे स्थळाक अन्नपूर्णा सर्किट म्हणून सांगताच हे समुद्रा मट्टा तुलान 8,000 फीट एत्तर प्रदेशांत आसा सगळे विश्वाचे धांचे एत्तर प्रदेश म्हूण हाका आपयताची हांगा तत्तवळी लँडस्लायडय जाता वत्तन अशी वाट येत्तन आसना केलो पाटी असल एक दुर्गम जावन आशिल्ले कश्टकर क्लिश्टकर तशीची भयानक परिस्थितीन ती स्वाम्यान हस्ताची मुखार वत्तासचे दृश्य तुमकां पळयतना स्वाम्याले आत्मस्थैर्याची शक्ती कितलो आसतले म्हूण तुमी अंदाज कोरेत वाट कितले दुर्गम आसो मनांत देवाल ध्यान करताची दामोदर कुंडाक पावका म्हळ्यार एक गूर येस पळय ते कितले कठीण परिस्थितीन जाल्यार उत्साह चडयता आशिल्ले हांगा तुमकां दिसता अशें दाल गुरुंगा म्हळाल तसले एक सुरंग उद्दा पडतास घनघोर काळोखू भीकर प्रवाह स्वाम्यान ते रब्बोनू एक पटी मक्षी पळयले सक्कर जन आयल्यांच वेळ म्हूण
इता म्हळ्यारी सगळ्यांगेले जबाबदारी स्वाम्याल वैरस. थंय थंय सन्न उदकाचे झरी मेळटा आसता. थंय पुराय जग्रतेन होगूर चमकून वता आसका जाता. खंयचो ಸ್ವಲ್ಪ पाय निसरला पुरो 100 मीटरा तितली मुखारी उद्दा आमकां तांडून व्हरता. असले एक दोनी न्ही, स्वाम्यान अनेक सेतुवे वयरी चमकून तांगेल प्रयाण केला. 5 दिवस म्हळ्यार सप्टेंबर 15 प्लोतुलान कलोपानी साधारण 10.5 गंटे वाट 12.5 किलोमीटर चमकुका वापास. हेच वाटेंतू धवळगिरी पर्वत प्रपंचाचेची सत्ताचे एत्तराचे हे पर्वत श्रेणी. पळया धवळगिरी पर्वत कितली चंद जावन सुंदर जावन दिसतास. हांगा ಸ್ವಲ್ಪ मुखार गेल्ली कुडले अनेक कडेन रात्री विश्रांती एके वास्तव्य करूका. ताजे खातीर स्वाम्याल सहायक ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वचून खंय लेवेल म्हळ्यार समतट्टू प्रदेश आसकी ते पळोवन घेवन थंय टेंट घालताच. नंतर वापास स्वाम्याल परिचारक थंय वचून गोमयान सकड शुद्धी करून नैवेद्य तयार करताच. ताजे नंतर स्वाम्याल कोण ओट्ट सकी तांकांय आहार तयार जाता. डे 6 म्हळ्यार सप्टेंबर 16, 1998 कालोपानी तुलान तुकुचे म्हळ्यार गांवाक एके जागेक वचित सलवाट. साधारण 9.5 गंटे ड्युरेशनारी चमकून 14 किलोमीटर दांटून त्या जागेक येवन स्वामी पावलेच. हें कालोपानी तुलान दागा म्हळाल तसले हळ्ळीक वची वाट. गुड्ड चोण देंवचाक गंडकी न्हंयची दडांत तशी तसले गोबांग म्हळाल हळ्ळी. हंग स्वाम्यान एक रात्री वास्तव्य केलें. हें पळया संजे गोबांग हळ्ळींतू स्वाम्यान कॅम्प केलें तसले दृश्य. फुडली कालांतू यात्री सकड फातरांतू निर्माण केलें तसले गुहे म्हळ्यार सुरंगांतू आस्ता आशिल्लीच. असले सुरंग हांगा मस्त पळोवच्याक मेळटा. 7 दिवस म्हळ्यार सप्टेंबर 17 तुकुचे तुलान जॉम्सम म्हळ्याले प्रदेश 7 घंट्यांत 1 किलोमीटर चमकून जॉम्सन म्हळ्याले गांवाक स्वामी येवन पावलेच. त्या गांवांतू तत्तवडी भीकर जावन आशिल्ले वार येता. त्या समयांतू सोलपेळ थंय बेसूका ना म्हूण जाल्यार एक मनिशूची उब्बून वचीत आसले परिस्थिती येवच्या पुरो. आलोचन करा वाऱ्याचे वेग कितलशा पुरो म्हूण सांगून. त्या वारे ताजी स्पीड हुणी जातना थंय तुलान भायर सोरून वचुका जाता. 8 दिवस म्हळ्यार सप्टेंबर 18 तारीख जॉम्सम तुलान कागबेणी साधारण 12.5 किलोमीटर दांटून मुखार वचुका जाल्यार 5 घंटे पुणी जावूका. हांगा एकला भट्टींतू स्वाम्यान ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांती घेतले. जॉम्समा नंतर हांगा जनवसती हुणी जाता वता. म्हळ्यार जनान वास्तव्य करची जागो तुमकां मेळचे भारी हुणे. गंडकी न्हंय दांटून वचुका. हिम करगलाल तसल उद्दा जोर जावन होळची तसल न्हंय. उरूट जावन आशिल्लो व्हड फातोर काळी माती. उदकांतू पांय दवरतना त्या थंडीक रुक्का म्हणकी आंग घट्टी जाता म्हणटा पळय तशी घट्टी जाता. रामसिंग स्वाम्याक सहाय करतास. हे थंडीक रूकुशे जावन आशिल्ले पांयाक ಸ್ವಲ್ಪ पुणी वत पडल्यार सेन्सेशन जाता. ಸ್ವಲ್ಪ ते स्वाम्यान सुदारसून
ಸ್ವಲ್ಪ विश्रांती घेऊन मुखारची प्रयाणाक तयार जाल्लीच. हें पळया, अन्नपूर्णा गुड्ड्याचे तोग्गू होळची तसल्या गंडकी न्हंयचे भारी चंद दृश्य. 9वा दिवस म्हळ्यार सप्टेंबर 19. साधारण 13 किलोमीटर वाट कंप्लीट करूक 7 घंटे अवधी लागले. कागबेणी तुलान टुसांग म्हळ्यार प्रदेशाक प्रयाण. हें कॅम्प घालाल तसल प्रदेश. सुत्तू पळयत तुमी क्रूर मृग कसले येनाशी हो दोड्ड कंपाऊंड वॉल घाल्ला. असल व्यवस्था थंय पळोवच्या मेळटा. कागबेणींतू मुक्तीनाथा तुलान येवची तसले चक्र न्हंय. हें दामोदर कुंडा तुलान येवचे काळी आनी गंडकी न्हंयचे संगमस्थळ. हांगा गंडकी न्हंयतू आशी तसले सुंदर देवस्थानय आसा. हांगा गंडकी न्हंयचे सुंदर जावन आशिल्ले देवस्थान आसा. हें गंडकी देवस्थान. हें देवी निमिताची हें न्हंयक गंडकी न्हंय म्हणून नांव आयलें म्हणून सांगताच. हांगा पित्र तर्पण दिवच्याक देश विदेशांतुल्यान भक्तवर्ग येताच. पित्र अमावास्ये दिवसूची हांगा पावका म्हळ्यार उद्देशान स्वाम्यान सुरवेकची हाजी रूपरेषा योजन सक्कड घालून घेवन स्वाम्या आनी सक्कड थंड त्याच दिवसाक हांगा येवन पावलेच. त्याच दिवसू अत्यंत अधिक संख्येरी जन थंय येवन पावलेच. थंयची जनाक स्वाम्यांक पळोवन भारी संतोष जाले. सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन सिद्धयोगी नमामि श्रीमद्विद्याराजतीर्थ स्वामी सिद्धयोगी नमामि श्रीमद्विद्याधिराज स्वामी. बहुत अच्छे. अत कागबेणी तुलान अपार मस्तंग म्हळाल प्रदेश. हांगा चमकून वच्चे भारी कष्टा काम. खंडापटी देवंडी अंटू जावन आशिल्ली फत्तोरू ताजोटूची मस्त थंड थंड जावन आशिल्ले गंडकी न्हंयची उद्दा. प्रपातांत पळयल्यार गंडकी न्हंय. खंडापटी डीप जावन आशिल्ली गुंडी 1 किलोमीटर आळांत आसी. नेपाळ सरकारान यात्रिकांक ಸ್ವಲ್ಪ अनुकूल जावो म्हूण सांगून हांगा सेतुवे म्हळ्यार ब्रिज निर्माण केला. होळची तसले उदकांत उरूट जावन आशिल्ले फातरा वयरी भारी जाग्रतेन उगूर चमकुका. अस्सल कडेन भारी जाग्रत वयसुका. धनची दिवसा येवन पावलेच म्हळ्यार सप्टेंबर 20 तारीख. टुसांग तुलान सामार म्हळाल प्रदेशाक प्रयाण. 5 घंटे अवधींतू साधारण 9.5 किलोमीटर चमकलेंच. हांगा गंडकी न्हंय गुड्ड्याक सुत्तू घालून वता. हांगा मनुष्य जावो प्राणी जावो पक्षी जावो पळोवच्याक मेळना तुमकां. सोम्याले मौन व्रत. तांकां भोवशा सक्कड कडेन
केवल विठ्ठल मात्र पळोवचा मेळटा. हांगा मेलचे सामार मेळल तसले हळ्ळी एक बोट्टान लॅक करचे तितले घरवंद आनी तांगेलो गद्दो. हांगा तुलान पश्चिमाक दामोदर कुंडाक वच्ची तसल वाट. हे ब्रिड्जांतू दोग जन ओटूची चमकून वच्चे भारी कश्ट. जोर वार येईल मोंजलारी हे सगळे ब्रिड्ज हलता. हे धंटून वच्चेची एक साहस म्हणत. 11 दिवस समार तुलान गेलिंग मळाल प्रदेशाक वचुका. सुमार 12 किलोमीटर 7.5 ಗಂಟೆ चमकून स्वामी ते येवन पावलेच. सुत्तू पर्वत तशीची कंदक न्हय पळया मुये मणके दिसत असले जनय तुम्ही हांगा पळोयत. 12 दिवस म्हळ्यार सप्टेंबर 22 गेलिंग तुलान चरांग मळाले प्रदेशाक वचुका. 18 किलोमीटर वाट आसा. 7 ಗಂಟೆ अवधींतूची हे 18 किलोमीटर स्वामे चमकून येवन थंय पावलींची. गेलिंगांतू लॅकोर्न एक 7-8 घर आस. तशी तांगेले म्हणाल तसल गद्दो. तांकां भाईची संपर्कू ना. अप्पर मस्तांग हिमच्छादित प्रदेश हे सकले हिम हांगा चमकून वच्चे भारी कष्ट. 13 दिवस म्हळ्यार 13th डे सप्टेंबर 23 6 ಗಂಟೆ अवधींतूची 12 किलोमीटर चमकून चरंगा तुलान यारा मळाल प्रदेशाक येवन पावलेची. हांगा पुल्लांग मळाल न्हंयक आड फातोर दवरला. मस्त बॅलन्स करताची हे दांटून वचुका जाता. हे पर्वत प्रदेशांतू दी मळाल तसल हळ्ळी सक्कड कडेन उरूट जावन आशिल्ले फातोर दी हळ्ळींतू न्हंय आस. थंय आशी तसले सक्कड न्हंयचे नांव उडगास दवरचे भारी कश्ट. हे लास्ट हळ्ळी नो मॅन लँड म्हूण म्हणटाची. 14 दिवसा प्रयाण 14.5 किलोमीटर दांटून वचाक 1.5 ಗಂಟೆ लागले. यारा मळाल प्रदेशांतुल्यान ग्यामुतंती मळाले जाग्याक येवन पावलेची. हांगा दामोदर गुड्डो तुमी पळोयत. हांगा ऑक्सिजन लेवल भारी उणें. हें ग्यामुतंती कॅम्पिंग प्लेस. हाजी नंतर दामोदर हिमाल पर्वत प्रारंभ जाता. दामोदर कुंडाचे अति दुर्गम जलाले वाट हे 14 दिवसांत तुम्ही पळोवन आसा पुरो. चमकून वता आसतना थंय ते एक रेस्ट घेवया बेश्या म्हणून स्वाम्यान खंय दीर्घ विश्रांती घेयनी जाल्यार ಒಟ್ಟು ಐಲ್ಯಾಂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಜಾವಕ म्हण तांगेल खातीर जावन ಸ್ವಲ್ಪ स्वाम्यान विश्रांती हांगा घेताशे तुमी पळोयत. आत्ता पळयताचे दृश्य मुक्तीनाथाचे पक्षी नोट म्हळ्यार सॅटेलायट व्ह्यू पळया. अंतू तुमकां रूख मात्र दिसता आस बाकी सक्कड कडेन गुड्ड जाल्यार भूगर्भांतल्यान हांगा तीर्थ येता. हें पळया हें देवस्थानाचे पार्श्व नोट. स्वामी मुक्तीनाथ देवस्थान पळयता आसची. आत्ता तुमी पळयता आसचे हें देवस्थानाचे अर्चक. मुक्तीनाथ देवस्थाना विशयारी माहिती संग्रह करता आसची. हे देवस्थाना भायरी सोमेल ಒಟ್ಟು आमगेल गंडकी यात्रेचे सर्व सदस्य तुम्ही हांगा पळोयत. हे मुक्तीनाथाचे भायले एक प्रदेशाचे भारी चंद जावन आशिल्लें दृश्य. मुक्तीनाथान तो वास्तव्याक अवकाश ना. इतले दुर्गम जावन आशिल्ले भारी कश्टाचे प्रयाण अंतू इंतू मुग्धले.
पळयल न्हू तुमी कितली कश्टकर जावन आशिल्ले, दुर्गम जावन आशिल्ले, साहसमय जावन आशिल्ली ह्या यात्रा म्हूण. सक्कड मुगसून येवका जाल्यार इतली पुराय प्रयाण कोर न्हू. सम विश्रांती ना, सम न्हीद ना, सम आहार ना, उद्दा ना, कडकडी शीं, वारे इतले आसून घेवनय स्वामी आत्ता जाल्यार प्रसन्न चित्त जावन अशें तुमी पळयता आसच. हें पळोवन आमी पुनीत जावया. ऑक्टोबर 10 तारीखेक बेणींत स्वाम्याक वपास भक्तीन गौरवान स्वागत केलें. स्वाम्यान थंय आसचीत आसले सर्व शिष्यवर्गांक भक्तांक आशिर्वाद केले. हे मूलक स्वाम्याल गंडकी यात्रा संपन्न जाल्ले, भक्तवर्ग कृतार्थ जाल्यांची. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये.